नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया कांय वेंचीक खबरो. पणजेचे मांडवी न्हंयतले कसिनो आता उदकांतल्यान भायर सरून रस्त्यार लोकांक त्रास दिवपाक लागल्यात. कसिनो जाय म्हणपी म्हणटात ताका लागून सरकाराची येणावळ वाडटा आनी तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळटात. पूण विरोध करपी म्हणटात तांकां लागून ड्रग्स भितर सरला आनी रस्त्यावेल्या लोकांकूय त्रास जावपाक लागल्यात. काँग्रेस पक्ष तर सध्या कसिनोचेर चढून बसला. ताच्या मतान कसिनो लॉबी पुराय सरकार चलयता. नाजाल्यार 2012 वर्सा गेमिंग कमिशन बसयता म्हणून सांगपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आजून कित्याक ओगी वचला असो प्रश्न काँग्रेसीचो म्हणयारो सिद्धनाथ बुयावान विचारला. ताच्या मतान कसिनोच्यो जायराती करप ही बेकायदेशीर करणी. ओवरऑल ह्या कॅझिनोंचेर गोंय सरकाराचो, ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो कसलोच कंट्रोल ना. कॅझिनोची इलिगलिटीज म्हणटा आसतना सगळ्यांत व्हडली इलिगलिटी आमी सगळे कडेन एडवर्टायजमेंट पळयतात कॅझिनोचो. लायव्ह गेमिंगाचे एडवर्टायजमेंट करतात आनी हांगा जो कायदो सांगता गोवा दमन एंड दीव पब्लीक गॅमलिंग एक्ट 1976 हो जो कायदो सांगता तातून सेक्शन 12 क्लियरली सांगता any person who prints, publishes, sells, distributes or in any other manner circulates any newspaper, news sheets or other document or any news or information which aids, encourages or facilitates gaming हाका तुरंत सब इन्स्पेक्टर लेवलाचेर पुलिसान बसून विदाउट वॉरंट अरेस्ट करपा जाता. म्हणून कांय वर्सां फाटीं 2012 गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर हाणें हावजान सांगिल्लें, एसेंब्लीन सांगिल्लें की ह्या कॅझिनो खातीर गेमिंग कमिशनर आसतले, कमिशन आसतलें, गेमिंग कमिशनर आसतलो आनी ताजेर आमी कंट्रोल दवरतले म्हणून. हे ड्राफ्ट बील तयार जावन 2012तले आज 6 वर्सां जालीं पूण हाजेर अजून बील पास जायनासतना हें तशेंच पडिल्लें आसा. किरण कांदोळकर हाणें एसेंब्लीन स्टेटमेंट बसून केलो की ह्या कॅझिनोच्या पयशांचेरच आमकां आमदारांक सॅलरी येता म्हणून. फाटलो रेकॉर्ड काडल्यार पळयल्यार तुमकां मेळटलो. कसिनोचो बोवाळ आता पणजेच्या रस्त्याचेरूय पावला. तातूंतल्यानूच कसिनोचो एक सुरक्षा रक्षक रस्त्या वयल्या एक दादलो आनी बायलेक बडयता ह्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाला. बुयावाच्या मतान कसिनो भितर असले प्रकार सर्रास जायत आसात. पयलींच खेपे कोणी तरी ताचो व्हिडिओ काडला. काल सगळ्याच्या मोबायलाचेर एक व्हिडिओ खणखणलो आनी तो म्हणल्यार कॅझिनोच्या भायर कांय ट्युरिस्टांक सेक्युरिटी गार्ड आमी तो मारता आसतना पळयलो. आमी पयलींच्यान म्हणत आसा ह्या कॅझिनोंचेर सरकाराचो कसलोच कंट्रोल ना आनी ह्या सेक्युरिटीक ह्या ट्युरिस्टांक अशें बडोवपाचो कोणें अधिकार दिलो. म्हायती मेळटा ते प्रमाणे असली गजाल्यो थंय सदांच घडटात. त्यो फक्त व्हिडिओच्या स्वरुपांत आमच्या मुखार पावनात.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. कर्नाटकाच्या निकालांतल्यान गोंयचे काँग्रेसीकय नवी उमेद आयल्या काय दिसता. फुडल्या वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुकेचेर दोळो दवरून तांणी एक अभियान हातांत घेतला. जनगण मन नमन तुका गोंयकारा, लोकां लागीं वचप आनी तांचे लागीं भासाभास करप. नव्यानूच अध्यक्ष जाल्ल्या गिरीश चोडणकाराच्या मुखेलपणा खाला हें अभियान मंगळारा पणजेच्यान सुरू जालें. मागीर ते गेले म्हापशा आनी शिवोली, गोंयभर अशेंच भोंवत वतले. आमदाराक आनी थळाव्या कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांक घेवन ह्या अभियानाक तेंको दिवपाक हायकमांडाचो निरीक्षक ए चिल्ला कुमार स्वता हातूंत वांटेकार जाल्लो. हांगा हें सरकार चल्लां जावं त्या देशांक जावं ते हांगा, आनी ताका लागून कांयच खंयच डेव्हलपमेंट जायना. जेणू करून बारीक लोकांचो, ग्रामीण भागाचो लोकांचो, सर्वसाधारण लोकांचो प्रश्न हांगा आयकून घेवपाक कोण ना. आनी हाजे खातीर काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आयच्यान ही सुरवात जाता, जनगण मन अशें सुरवात जाता. आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करतले, बसीस, टॅक्सी, रिक्षा जावं मोटरसायकल टॅक्सी, ज्या कारणान आमी सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक स्पर्श करपाक शकतले, तेंची जाणून घेवपाक शकतले तेंच्या मनान कितें आसा, तेंचे गोंयकारांचे आमी म्हणणें आयकून घेवपाक सोदतले तेंच्या मनान कितें आसा. So this program will go on continuing till you cover the entire state, all the 40 constituencies, all the villages, and after that we will have a very big morcha. We will have a secretariat march with all the people, those who have the problems. We will take all the points and whatever the problems in the present prevailing in the state. हेच चित्र आमकां गोंयचें देशभर दाखोवपाचें आसा काय कितें. आनी जर देशांतल्या तुमच्या सगळ्या माध्यमांनी येवन फाल्यां पावस पडल्या बरोबर हो चिखल हो रेबो भितरल्यान पर्यटन पांय उडीत चलतात, सामान उडीत व्हरतात, हें जर दाखयलें तर गोंयचें चित्र कितें उबें जातलें. ही लज सरकारान घेवंक जाय. दुसरे वटेन महिला काँग्रेसीन गोंय राज्यपालाक एक निवेदन दिलां. संसद, विधानसभा, सरकारी समित्यो, महामंडळां आनी बोर्डाचेरूय बायलांक 33% प्रतिनिधित्व दिवचें आनी नगरपालिका व पंचायतींनी 50% आरक्षण आसचें. ताका सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वेगळ्यो बायलां पुलिसांचे विभाग जाय. त्या भायर लाडली लक्ष्मी येवजण रद्द करची अशें गोंय महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन मागलां. So today we thought that it is high time we go and meet the governor of Goa, who is a lady herself, and give her this representation, give this memorandum which is signed by the Mahila Congress, saying that please madam, you are a woman, you can understand the plight, we want this reservation, we demand it. I spoke to her, don't you think madam that the ladies are doing good job? Then why only 33%? I gave her an example of Maharashtra. Maharashtra, if 50%, 50% if in Maharashtra reservation is there for ladies in municipalities, village panchayats and jillas, why not in Goa? I had said that Radhi Lakshmi scheme should be named as death penalty scheme, because there are so many cases in Goa where girls are dying of torture, harassment, abuse at home. Torture jata, तांकां harassment jata. But this government is acting dumb and dumb. पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब, श्याम चारी. गोंयच्या सिने रसिकां खातीर आनीक एक नवी दात. ह्या वर्सा जातलो राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्ल्या सिनेमांचो महोत्सव. 25 मे 7 जून मेरेन गोंय मनरिजवण संस्था आनी फिल्म महोत्सव संचालनालयान वांगडा आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवात वट्ट 13 भारतीय भाशांतले 23 सिनेमा दाखयतले. धरून ह्या वर्सा पुरस्कार मेळिल्ले 2 सिनेमा. राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ले मराठी दिग्दर्शक प्रसाद ओक आनी नागनाथ मंजुळे ह्या महोत्सवाचे 25 मायाक उक्तावण करतले. उत्कृश्ट प्रादेशीक सिनेमाचो पुरस्कार फावो जाल्लो
प्रसाद ओकाचो कच्चा लिंबू हो सिनेमा आनी उत्कृश्ट ऑडिओग्राफीचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो सैराट फेम नागनाथ मंजुळेचो प्रवासाचो निबंध हो नॉन फीचर सिनेमा उक्तावणा वेळार दाखयतले. 14 दिसाचो महोत्सव जातलो पणजे मेकॅनिज पॅलेसान. All the national award winning films will be screened during this period. There are altogether 23 films which will be screened in almost 13 languages, and directors of both the film, feature and non-feature film, that is Kaccha Limbu director is Prasad Oak, and non-feature film Pausacha Nibandh director Nagraj Manjule, the well-known person again. There are altogether 4 Malayalam films, 3 Hindi, 3 Marathi, 2 Assamese, 2 Bengali, and 1 each from Jazari, Odia, Tamil, Telugu, Gujarati, Kannada, Ladakhi, Tulu, and 2 non-feature films we are going to screen during this festival. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एसएससीचो निकाल शुक्रारा 25 मे दिसा दनपारा 12 वरांचेर जाहीर जातलो. तो त्याच वेळार वेगवेगळ्या वेबसायटी वयल्यान भुरग्यांक मेळटलो. भुरग्यांक ताची मार्कशिटां मात 28 मे दिसा सकाळीं 10 ते दनपारा 1 मेरेन दर एक तालुक्यांतल्या केंद्राचेर मेळटली. ह्या केंद्राची वळेरी गोवा बोर्डान जाहीर केल्या. ही पळयात केंद्रां: मुरगांव सांत अँड्र्यू इन्स्टिट्यूट वास्को, काणकोण आनी सास्ट लॉयला हायस्कूल मडगांव, केपे आनी सांगे SES हायस्कूल कुडचडे, फोंडे आनी धारबांदोडे AGD आल्मेदा हायस्कूल फोंडे, तिसवाडी प्रोग्रेस हायस्कूल पणजी, बार्देस आनी पेडणे ज्ञान प्रसारक विद्यालय म्हापशें, दिवचल आनी सत्तरी प्रोग्रेस हायस्कूल सांकळी. मात खाजगी विद्यार्थी आशिल्ले ताची मार्कशिटां घेवपाक हॉल तिकेटी घेवन ताका बोर्डाच्या कार्यालयांत परवरी वचचें पडटलें आनी ह्या वेबसायटीचेर निकाल पळोवपाक मेळटले. त्या भायर मोबायलाचेरय SMS धाडल्यार निकाल मेळटले. मात त्या खातीर www.examatic.com हे वेबसायटीचेर SMS धाडून भुरग्यांक रजिस्टर करचें पडटलें. 3 म्हयने उदकाची पुरवण नाशिल्ल्यान दिवचल म्हालांतले पयरा गांवचे लोक सामके चाळवल्यात. मंगळारा सुमार 100 गांवकारांनी दिवचले भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. माथ्यार गीम तापिल्लो आसतना फाटले 3 म्हयने पयराचे लोक उदका खातीर वळवळे काडीत आसात. परत परत कागाळ करून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्याचे इंजिनियर कांयच कानामनार घेवपाक तयार नात. रोखडेंच उदक येतलें म्हणून सांगून लोकांचे तोंडाक पानां पुशीत आसात. ताकाच लागून मंगळारा ते मोर्चो घेवनूच गेले. आतां एका दिसा भितर उदका पुरवण सुरू करपाचें उतर तांकां दिलां. पळोवया कितें जाता तें. म्हणजे खंय उदक आसा तें सोदीत वचून आमी उदक कपडे बिपडे सगळे धुवन हाडटा आनी ताका लागून हें पयलीं आमी एक 4 म्हयने पयलीं हांगा अशीच मोर्चा घेवन येयल्ली बायलां 20-25 जाणां. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें तुमकां एक 8 दिसांनी उदक रेगुलर येतलें म्हणून. आमी आतां परत आमकां 2 म्हयने जाले फक्त तेंच्यांनी 4च दीस उदक आमकां सोडलें, परत बंद केलें. आतां 2-2.5 म्हयने जाले आमकां उदक येना म्हणून आतां आमी आनीक आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक जाणटे बिणटे कोण आसता तांकां सगळ्या जाणांक घेवन आमी आतां परत आयज येयले आनी डायरेक्ट हांगा येयली. कितें प्रॉब्लम जाला तो आमच्या दोळ्यांनी आमी म्हटलें पळयतली कित्याक आमकां उदक पावना पळय तें. ताका लागून आमी आतां डायरेक्ट हांगा येयल्या. पळय जाल्यार तेंच्यांनी 2 म्हयने इतलो होणको मारून दवरलेलो पायप जॉयन करपाक. ते आमी येयल्या उपरांत तेंच्यांनी आतां काम चालू केलां आनी आमी सांगलें आतां उदक सोडीत ना तो पर्यंत आमी हांगासून हालची ना म्हणून. हो आयज इवनिंग जावंक जाय. आतां एक काम करता चालू इंडक्शन मागीर ते 2 लायन सेपरेट टँक करतले आमी. एक चोडणाक दवरतले एक मयाक दवरतले. आयज सांजचो जावंक जाय सवाल असो. आतां उदक टाकयन फूल आहा फक्त हे काम कंप्लीट जावंक जाय इंटरकनेक्शनाचें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. दर दिसा हे धर्तरे वेल्यान उणेच 20 जीवजिवाणू नश्ट जायत आसात. आमकां ताची नांवां पासून खबर नात आनी तातूंतल्यान आमी आमचोच अंत लागीं हाडीत आसात. देखून जैवीक संपदा वाचयात असो उलो आनी एक फावट आतां डॉक्टर गिरीधर किन्हालान मारला. एक्सेस अँड बेनिफीट शेअरिंग हे राष्ट्रीय संस्थेचो हो अध्यक्ष मंगळारा मडगांवां आंतरराष्ट्रीय जैवीक संपदा दीस मनोवपा खातीर आयिल्लो. राष्ट्रीय जैवीक संपदा प्राधिकरणान मडगांवां जीवशास्त्रीय जैवीक संपदा महोत्सव आयोजीत केल्लो. तातूंत रानवटी फळां, वखदी झाडांपालो आनी बियो लेगीत प्रदर्शनाक दवरिल्ल्यो. त्या भायर गांवठी मिरसांग, जगमां आनी कणगां
कुछ जानकारी देते हुए कहूँगा, हमारी जो संपत्ति है बायोडाइवर्सिटी की, हिंदी इज ओके, उसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। यहाँ तक कि रोज हम 20 ऐसे प्रजाति 20 species we lose every day without even knowing their names. Can anybody imagine this? हमें उनके नाम भी नहीं मालूम है, ऐसे 20 प्रजाति रोज हम खोते हैं, हमारी दुनिया से निकल जाते हैं। That's the way we are protecting our biodiversity. इस वजह से आज का दिन जो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, एटलीस्ट जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, the people who have assembled here can stand for biodiversity. May I request all of you stand up for a while and declare yourselves as we stand for biodiversity. Thank you very much for heeding to my request. If all of us stand for biodiversity, I can influence at least 10 more people to stand for biodiversity. If we stand for biodiversity, we are standing for ourselves, not for them. यदि बायोडाइवर्सिटी इस दुनिया में नहीं है तो हम नहीं जी सकते हैं। हमें अपने आप को समझना है कि हम बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं। उस चीज़ के लिए कि आगे हम कंजर्वेशन में नहीं लगाएंगे, सस्टेनेबल यूज मेथड्स डेवलप करने में नहीं लगाएंगे, तो हमारा काम अधूरा रहेगा। केवल जानने से नहीं होगा, जो जानकारी हमारे पास है उसका उपयोग करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड अल्टीमेटली शेयरिंग द बेनिफिट्स विद द लोकल पीपल इन एन इक्विटेबल मैनर हैज़ टू बी डन। इसमें हमें कोई, मैं तो नहीं समझता कि कोई एक्सेप्शन है या हमें कोई छूट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि अपना ही स्पीशीज़ को, ह्यूमन स्पीशीज़ को पेरिश करते देखना चाहते हैं, इफ नॉट टुडे, इन अबाउट लेट्स से 1000 years, if we don't protect biodiversity as it deserves, we are definitely bringing our end closer and closer, and this human species will vanish from the earth. That's my message to all of you. Now the number of young people is almost 50%. The people below 25 years is 50% of our population. Now among these young people, there are a lot of young people I can see in this crowd also. Among the young people all over the world, the dominant theme is attraction of the West, a craze for the West. Now that theme is so dominant that either you want to go and settle in West or copy the lifestyles of the Western people. Now Western world is something which is a modern world for us. It's a modern ways of life. Everybody is happy there. And everybody would like to copy that Western lifestyle. But this Western lifestyle has a lot of dangerous consequences. Basically, this is an aspirational lifestyle. It is addictive lifestyle. And one of the major consequences is it's increasingly giving rise to the global warming. Now that Goan youth also has to think about this. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बंद जाल्ले मायनिंग परत केन्ना सुरू जातले कोणूच नकळो आनी सुप्रीम कोर्टान नियाळ घेवपी अर्ज करचो काय ना हाचेर गोंय सरकारान सध्या एटर्नी जनरलाचें मत मागला. ताका लागून मायनिंग करपी कंपनींक हुमकळ्ळ्यात आनी मायनिंगाचेर अवलंबून आशिल्ले लोक सामकेच गिनळ्ळ्यात. कितें चल्लां मायनिंगाच्या राज्यान पळयात. सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या कामगारांक पगार पडिल्लो ना. ताची फाटली थकबाकी 30 एप्रील मेरेन मेळटली म्हणून सांगलेलें ती अजून मेळ्ळी ना. ती मेळना जाल्यार 25 माया सावन उपासाक बसपाची शिटकावणी सेजाच्या कामगारांनी दिल्या. सध्या ते दिवचले धरणे धरून बसल्यात. दुसरे वटेन मंगळारा ते वास्को वचून थळाव्या कामगार आयुक्ताक मेळ्ळे. आता डिसिजन आमी अशें घेतले RLC मुखार की एक तर तूं आमकां कमीट कर तेंचेर एक्शन केन्ना घेता ती, अदरवायज कॉल द मॅनेजमेंट. सो ताणें आमकां अश्युरन्स दिला की आयज तो शो कॉज नोटीस इश्यू करता एंड देर इज अ जॉयंट मिटींग बिटवीन द युनियन एंड द मॅनेजमेंट इन द कमिंग कोर्स ऑफ टाइम. Failing which we are already said that we are going on a chain hunger strike from 25th of this month. दुसरे वटेन मायनिंगाचेर अवलंबून आशिल्ले लोक पुराय चाळावल्यात. तांणी आतां सरकाराची निश्क्रियता उक्ताडा हाडपाची कार्यावळ हातांत घेतल्या. ते खंय पुराय मायनिंग वाठार पिजून काडटले.
ताची पहिली सभा जातली 25 मायाक पालये सुर्ला गांवांनी. 1.5 लाख लोकां खातीर तुमी कसलीच हालचाली करिना. ह्या सरकाराक ह्या लोकांचे कांयच पडलेलें ना काय कितें, हो एक दोळ्या फुडें प्रश्न उबो रावता. आनी तेका लागून निदान ह्या सरकाराक जागृत करच्या खातीर, जागृताय तांकां हाडच्या खातीर हो आमी आमचो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. किंवा मायनींग सुरू करपा खातीर खंयच्योच हालचाली केल्ल्यो दिसना. म्हणजे खंय तरी पेपर वर्क जरी सुरू केला अशें कांय लक्षांत येना. कारण आमचे पयलीं पासूनचें म्हणणें आसा की गोंयच्यो मायनी आनी अन्य बाकीच्या राज्यांनी ज्यो देशांत आमच्यो मायनी आसात तांकां तुमी कंपॅरिजन करूं नाका. कारण आमच्यो मायनी ही कन्सेशन्स आसात, पोर्तुगीज कालीन कन्सेशन्स आसात. आमची जी प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. जे कन्सेशन तुमी 1987 जे कन्सेशन एबॉलिशन केल्लें त्या वेळार तुमी खरें म्हणचे कॅर घेवंक जाय आशिल्लें ह्या मायनीचें. कारण कन्सेशन केले त्यांचो स्टेटस कितें हें खंयच मेन्शन केल्लें ना. 3 म्हयने जाले आमी ह्या विशयाचेर कितले फावट मेळ्ळ्या, कितले फावट एश्युरन्स आयकता. 8 दिसांनी जातले, 4 दिसांनी जातले, खंय कांय जायना. आतां 31 म्हणटा ते परत ताका टायम वतलो. म्हाजो सगळ्याक रिक्वेस्ट आसा जे डिपेंडंट आसा मायनींग डिपेंडंट तांच्यांनी आतां उठपाची गरज आसा. कित्याक आमी तिसऱ्याचेर डिपेंड रावन आमचें पोट चलोवपाक शकना. आज पर्यंत आमी गव्हर्मेंटाचेर नाल्यार कोण सांगता तो करतलो, तो कोर्टाक येतलो, कोण तरी अमेंडमेंट करतलो, कोण तरी आनी कितें करतलो म्हणून आमी तांचें आयकत आसा. आतां हें खंय तरी बंद जावचें पडटलें, आमी जागे जावचें पडटलें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आनी एक नवो कोंकणी सिनेमा ह्या आयतारा येता. ओ लाला, एक कॉमेडी थ्रिलर निर्मोण सिनेमाचो रिमेक केल्लो त्याच एक्सिस विजनान होय सिनेमा तयार केला. निलेश आनी मनीषा नेवलकरान फकत 21 दिसां भितर शूट करून हो सिनेमा तयार केला. मुळात ही काणी आसा 3 जाणांची. ओलाला ही इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी तयार करतात. कोंकणी सिनेमांतले एका परस एक मालगडे ह्या सिनेमांत आसात. प्रिन्स जाकॉब, जॉन डी सिल्वा, राजेश पेडणेकार, राजू हेदे, आर्यन खेडेकार आनी चित्रा आफोन्सो. Basically this film was brainchild of our director Mr. Shripad Pai. When I told him after Nirmon this is a melodrama, लोक सगळे रडले आता, ह्या फावटी आमी कितें तरी कॉमेडी करूया. आनी फक्त विदीन 8 days हाजी स्क्रिप्ट बरयली, दाखयली आमकां, एंड इट वॉज मायंड ब्लोईंग. वी सेड वील गो, वी आर डुईंग दीस फिल्म, दॅट्स इट. गोंयांत आतां भरपूर फिल्म जावपाक लागल्या, पण मोस्ट ऑफ द प्रयत्न असे जातात की खरोखरच बरो एक इशू घेतात कोण तरी, गोंयचो म्हणा किंवा कॉन्टेम्पररी इशू, अँड दे आर ट्रायंग टू मेक गुड फिल्म्स विथ गुड सब्जेक्ट्स विच आर म्हणजे जाका इंटरनॅशनल स्टँडींग मेळटलें, नॅशनल स्टँडींग मेळटलें अशें. तेन्ना सायमल्टेनियसली म्हणजे कमर्शियल मसालो आशिल्ली कॉमेडी फिल्मांय येवपाक जाय, की कॉमेडी फिल्म्स करुया, ताजें प्रमोशन बरें करुया, सो दॅट कोंकणी ऑडियन्स कोंकणी फिल्मां पळोवपा खातीर भायर पडचो. एकदम थोरो एंटरटेनिंग कॉमेडी आसा ही, म्हणजे कितें म्हणटात ताका, कॉमेडी ऑफ, देर इज अ कॉमेडी ऑफ मॅनर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, आनी जो कितें माल मसालो लागता की डान्स, ड्रामा, म्युझीक, ह्या सगळ्याच्या मिश्रणांतल्यान तयार जाल्ली फिल्मां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सावड्ड्या नवो ग्राउंड येता, ताका लागून दुकानां जातलीं आनी थळाव्या तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो अशें सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकार म्हणटा. शायनिंग स्टार स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ल्या क्रिकेट टुर्नामेंटा वेळार तो उलयतालो. उठाने की जरूर कोशिश, ये रन आउट होने का गेंद बाला के लिए, इस रन के जरिए 59. ग्राउंड तुमकां हांगा खेळोंक मेळटलो, बिल्डींग येता, फुडल्यान येतली, ताका 8 शॉपां आसतली, एक हॉल आसतलो, आनी जी शॉपां आनी हॉल आसा तेजे पयशे जे आसतले ते मेंटेनन्साक तुमकां
उपकार पडटले तेन्ना आमी 19 जानेवारी म्हटल्यार तुमकां फुडल्या जानेवारी फेब्रुवारी म्हटल्यार हो ग्रावंड खेळोंक मेळटलो. बिल्डिंगेचें काम 2.5 वर्सां लागतात तेन्ना हे वाठाराची काम जातली. PWDचे खुबशी ह्या वाठाराची कामां घेतलेली आसा. जायका प्रोजेक्ट काल्या ह्या सावड्ड्या दोन्ही प्रोजेक्ट 19 जानेवारी म्हटल्यार कंप्लीट जातले अशें आमकां मंत्र्यान सांगिल्लें आसा. आनी जे रोड आसा इंटरनल आमी जे मोल्या जावं कुळ्या जावं काल्या ह्या वाठाराक जे इंटरनल रोड सामके गेल्ले आसा आनी सदांच सरपंचाचो आनी खरेंच हेय रोड आमचे PWD मिनिस्टर रोखडेच पास करून आमकां दिवचे आनी हे जाल्ले आसा. विशय उरलो म्हणटा जॉबाचो. आमचे कडेन मिनिस्टर आसा PWD, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी रिवर नॅविगेशन हे 3 डिपार्टमेंटाचे जे जॉब आसा आमी सावड्ड्याक सामके चडांत चड जॉब आमी पावयतले हे. आनी तशेंच आमचे कडेन स्पोर्ट्स आनी टुरिजम ही डिपार्टमेंट आसा तेय आमी जॉब तुमचे कडेन पावयतले. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. त्या खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.